नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. हेचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात हेच्यो हेडलायन्स. लोकांच्या विरोधा उपरांत सरकारान 2 मरीना प्रकल्पांक दिल्ली तत्व मान्यताय केली रद्द. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बसकेत घेतलो महत्वाचो निर्णय. खांडेपारच्या दूधसागर न्हंयत सापडली दर्शन नार्वेकाराची कूड. बुधवारा सांजे उस्काव तिस्कावेल्या व्हाळात गेल्लो व्हांवन. दर्याचे उदक वाडिल्ल्यान माजोर्डा दर्यादेगेवयल्या शेकांनी भरलें उदक. दर्याचे उदक वाडिल्ल्यान पर्यटक तशेंच शेकवाले काचाबूल. आदलो भारतीय क्रिकेटर आशिष नेहराची केळशेची जमीन वादात. नो डेव्हलपमेंट झोनात केला रस्तो. आमदार थळावे आनी सरपंचा मदीं पेटले. आमचेर मानहानीचो गुन्यांव नोंद करपाक पर्यटन मंत्र्याचो आसा हात. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटोचो आरोप. पेडण्या पुनवेच्या उत्सवाक जाली सुरवात. पुनवे निमतान देवाच्या मांगरान तुळाभार मनयलो. मागण्यो पुराय करपाक भाविकांची गर्दी. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयान परतीच्या पावसाचो नेट वाडला. काल दिसभर उटंगाराचो पावस झडलो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या. ताका लागून माजोर्डा दर्यावेळेवयल्या शेकांनी उदक भरला. अचकीत दर्याचे उदक वाडिल्ल्यान पर्यटक तशेंच शेकवाले काचापूल जाले. हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिल्लो. देखून आमी सादूर आशिल्ल्याचे शेकवाल्यांनी सांगले. ते हायटायड येयल्या आनी काल आमकां येलो अलर्ट दिल्ले. कांयच जावंक ना, सगळें सारकें आहा. आनी रोहन कावंटीन सारकें दिलां. आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान शेकां सगळ्यांक सारकें दिलें आनी टायमार दिलें. बरे भाशेन आमी घातल्या. पण लॉस बी कितें जालें तुमकां? लॉस कांय ना, सद्याक सारकें आहा. बिझनेस ते लॉस जातलेंच. हेजेर फूल मुनाचे ते सदांच जाता. आमकां 30 आनी 2 वर्सां जालीं शेक घालता आमी, पूण सदांच ते आसताच. हाय टायड आनी लो टायडाचेर आसताच. हे फर्स्ट टाइम जाला ना, हे फर्स्ट टायम म्हणून म्हणपाकूच जायना. हांवें आतांच सांगला तुका, 30 आनी 2 वर्सां जालीं आमी शेक घालता. असले हाय टायड आनी लो टायड आमी रातचे चोयल्या. ते लॉस जाता ते लॉस जाताच. आतां कोविडाच्या टायमार कितें आमकां दिवपाक जाय आसलें ते दिवंक ना. ती इंग्लंडाक बी 50 लाख बी दिल्या शेक ओनराक तेंकां, आनी आमकां कांयच दिवंक ना. भायले कितें हाडटा आनी आमकां लायता टॅक्स बिक्सांनी. तेच भाशेन आमकां ते लंडनाक बी पयशे दिल्या एक रेस्टॉरंट ओनराक कोविडाच्या टायमार. ते 50 लॅक्स आमकांय दिचे. गव्हर्मेंटान सांगलोलें, येलो अलर्ट दिल्लें. हय हा हय आमी रेडी आहा. आतां जालें न्हू, सिजन स्टार्ट जालें. हे पावटी फर्स्ट टायम लायफान रोहन कावंटीन बाबान सारखे बरे टायमार दिला. पयले पावट इतले बेगीन शेकां. भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराची केळशींच्या प्रॉपर्टी वादांत सापडल्या. नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो कसो केलो काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. हेच विशयावयल्यान आमदार आनी थळाव्यांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरायलो. आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराचे केळशीचे प्रॉपर्टीत नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो जालोच कसो काय म्हणून आमदार वेंजी वियेगश आणि थळाव्या लोकांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरावून काढलो. कावलीसीन कामात आणि प्रॉपर्टी नाही, सगळे प्रॉपर्टी काप जाले आणि आमकां देश मुखार आता हे बुका आनी प्रोजेक्ट करूं शकता आनी कितें करूं शकता आमकां आनी कांय आनी प्रोजेक्ट आमकां कावलीसीन आम अपोज करता. कावेलोसी या मोबरार बाट घेवपा सोदना ना म्हूण मुगे पार्टनरशिपा हिंग आशिष नेहरा कांय ना. आशिष नेहरा बीजेपी गेलो ब्लू आयड बॉय
आनी BJP ताका प्रोटेक्ट करता आनी ताका प्रोटेक्ट करता म्हूण आज जुना म्हयना जेन्ना जरी तरी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलो आजून पुसान हे रिस्टोरेशन जालो सो आय एम व्हेरी क्लियर इन वॉट आय टॉक आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर 5 years I am responsible if anybody does wrong it comes to me but that does not mean I am involved in it I am nowhere involved in panchayat decision making I have nowhere till today involved myself or called up any of the sarpanches and told them you do this give this NOC do that NOC asked a favor I have never done it उपरांत बुधवारा पर्वरे विधानसभा संकुलात BAC बसकेक आयिल्ले कडूनय वेंझी नेहराचे वादग्रस्त प्रॉपर्टीचेर उलोवप केले पळयात 1.5 वर्स पयले तेणे थिंगा काजू बी कातून उडयल्ल्यो आनी आज ते NDZ एरिया इफ यू सी दॅट प्लेस टोटल width ऑफ लँड इज ओनली 300 meters which means एआटीन तुका रिवर्साल एआटीन तुका दोयरो आनी 300 meter जमीन सो इट इज टोटली NDZ नो देर इज नो डेव्हलपमेंट एट ऑल हू कॅन डू डेव्हलपमेंट सो हाऊ कॅन यू रबॉल बी हाडून तुका घालपाक आनी कित्याक काडप न्हू हें काडपा जाय न्ही सो समवेर गव्हर्मेंट खूंय काय चुकलो आहा हुस्कोलो आहा आनी लूट मार करपा येयलो आनी हो गव्हर्मेंट लूट मार करपा इंटू सगळे आम बुलडोज जालाय आनी वी फॉल इंटू आनी यू मस्ट हॅव सीन द स्टेटमेंट दॅट इज कमिंग आउट की आउटसायडर्स आर डुईंग जॉब्स अरे आउटसायडर्स आर कोण आपयताय तुमचो चोयला स्टेटमेंट केलो तो आउटसायडर्स गोंय येवन जॉब करतात आउटसायडर्स येतले आपयलाय कोण तांकां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आमचेर मानहानीचो गुन्यांव दाखल करपाक सरकाराचो हात आसा तशेंच सनबर्न फेस्टिवलाच्या विरोधात आमचो आवाज बंद करपा खातीर पर्यटन मंत्र्यान सनबर्न कंपनीक आमचेर गुन्यांव दाखल करपाक सांगला असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांणी केला दक्षिण गोंयांत सनबर्न आयोजीत करपाक आमचो कायम विरोध आसतलो अशें कॅप्टन विर्याटोन सांगलें This is basically, we see the hand of the government in this. Tourism ministeraचो हात आमकां अशें इन्फॉर्मेशन आयला की कंपनीक धरून आमकां तोंड बंद करूंक सोदता क्वेश्चन इज तोंड बंद करपाचें न्ही क्वेश्चन इज आमची जी संस्कृती आसा आमचो कल्चर आसा गोंयचो तो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय वी कॅनॉट अलाव सम फ्लाय बाय नायट वायर्स यो फंक्शन कर आमचे युथांचो लायफ लोकांची भावना आसा ती हर्ट जावंक उपकारना तो आर जॉब वी आर इन पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लायफ टू सेव गोवा फ्रॉम इन्वेजन ऑफ दिस वॉट एवर टायप ऑफ कल्चर्स दॅट आर कमिंग विच विल डिस्ट्रॉय आवर गोवन पीपल वी विल नॉट अलाव दॅट आमी लिगली फायट करतले वी हॅव फुल faith in the judiciary plus we will fight it socially and we will fight it politically कोण इन्वॉल्व आसा कोण पण आमचे गोंय डिस्ट्रॉय करूंक सोदता आमी अलाव करचे ना कित्याक ही फेस्टिवलां ऋषिकेश which is a very holy place to हिंदू रिलीजन थंयसान तांकां धांवडान घाले कित्याक पुणेच्यान तांकां धांवडान घाले सगळ्या कडच्यान धांवडान घालता म्हणजे कितें तरी आसा इट हॅज बीन वायडली रिपोर्टेड आतां फाटले कितले एडिशन जाल्ले ते पार्टिसिपंट आयिल्ले यूथ आशिल्ले कोण ते मेले वेर देर वॉज न्यूज इन सोशल मिडिया एंड एवरीवेर की ओवरडोज ऑफ ड्रग और वॉट एवर अशें जालें सरकारान कितें केलें जेन्ना असली इव्हेंटां येता गव्हर्मेंट गोज ओवरबोर्ड दाखोवपाक आमी हें करता बट द पुलीस ऑथॉरिटीज वीच आर देर ते सदां सांगता वी हॅव डन बंदोबस्त वी विल नॉट अलाव ड्रग्स टू बी पेडल्ड दॅट मिन्स तांकां भंय आसा इन्फॉर्मेशन आसा की जातलें म्हणून सो वी विल फायट दीस असल्यो केसी घालून मिडियाचे आनी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्हाचे तोंड बंद करूंक सोदता पळय हँड इन हँड ग्लव विथ सरकार लेट देम ट्राय आवर जॉब इज टू सेव गोवा जॉब इज टू सेव द फ्युचर ऑफ दसऱ्या उपरांत येवपी पेडणेची पुनव पुराय गोंयभर फामाद आसा बिरेस्तारा पेडणेच्या पुनवेक सुरवात जाली पुनवे निमतान देवाच्या मागरांत तुळाभार उत्सव जालो भक्तांनी व्हडा संख्येन तुळाभार उत्सवाक वांटेकार जावन आपली आंगवण फेडली रातच्या 12 वरांचेर देवाची तरंगा भायर काडटले पळयात पुनवेची कांय खिणचित्रां बुधवारा सांजे गडगड मारून पावसाक सुरवात जाली राती उसरा मेरेन पावस पडलो बिरेस्तारा सकाळी पावस पडले उपरांत रिपरिप सुरूच आशिल्ली पावसाक लागून पुराय जनजीण विस्कळीत जाल्या दिवचलच्या मई आनी हेर कांय वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ले भातपीक आडवे जावपाचे वाटेर आसा देखून शेतकारांचो हुस्को वाडला पावसान परत क्लब धन्यांनी पर्यटकांची सतावणूक करची न्ही तशेंच कोणेच कायदो हातांत घेवचो न्हय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान कलंगूट कानोळेच्या क्लब धन्याक आवाहन केलें
फाटल्या 4 दिसांत कलंगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान क्लब धनिया वांगडा खासा बसका घेतली. all the major club and restaurant owners of Tito's Lane और कलंगूट के बाकी लोग जो बड़े क्लब्स हैं उनके साथ हमारा मीटिंग रहा एंड इट वाज अ कोऑर्डिनेशन मीटिंग. उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों को बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे पुलिस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस किया गया एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी वर्किंग मोर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर to ensure that no untoward incident takes place in this area. इसके अंदर जो हमारा खास स्ट्रेस दिया गया है वो इस बात को दिया गया कि we requested all the establishments कि they should ensure that there is proper verification of all their employees. उनका proper police verification होना चाहिए. साथ ही में we will also ask them that all the people who they employ to maintain discipline inside their premises, none of them should at any stage take law into their hand. अगर उनके प्रेमाइस में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है उनके स्टाफ के साथ या उनको बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहा है तो हमने उनको बताया है कि दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म कलंगूट पुलिस स्टेशन और वहाँ से दे शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस एंड वी शैल इंश्योर दैट प्रॉपर लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट एनी मैन हु इज वायलेटिंग द रूल ऑफ द लैंड. इसके अलावा हमने इस बात पे भी सहमति दी है कि एज हैज बीन डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन रूल्स एंड all the restaurant owners and club owners have agreed that they shall cooperate in all possible manner with police and we are very hopeful that since we are at the beginning of the tourist season, we will have a very safe and better tourist season than last year, and we will be working in a very coordinated manner. Thank you. दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर नेमाप्रमाण कारवाय जातली. दर्यादेगेवयल्या पुलीस स्टेशनांतले 40% पुलीस रातच्या वेळार गस्त घालतले. 20% पुलीस हेर वाठारांनी गस्त घालपा खातीर आसतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बिराडकार तपासणी मोहिमे खाला पुलीस आतां अचकीत घरांची तपासणी करतले. जर कोणे बिराडकाराची म्हायती पुलिसांक पयलीं दिवंक नाशिल्ली जाल्यार ताका 1 ते 10,000 रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयलां सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची ती ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही वो विशेष करून टुरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो जेका कोस्टल बेल्टांत आसतलो विशेष जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतले ओके आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर केनी जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स ताकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू उरतले. जो कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म जेच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय न्ही म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर त्यांनी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेच्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1,000 to 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता तो खंयच्यान येयला सगळे ह्या काही क्रायटेरियाचेर 10,000 रुपया पर्यंत फायन ही डायरेक्टली घर मालकाक पडटली ओके. आनी परत ताणें जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता म्हणजे आमी IPC एक्टांनी ते पळयता क्रायम केलो जाल्यार इन्क्वायरीक जर ताका येवपाकूच जाय पण फाल्यां सकाळी बाकीच्याय सगळ्या भानगडींनी अननेसेसरी जर तेणें व्हेरिफिकेशन असलें बरें आहा तेणी कितेंय क्रायम केलो जाल्यार रोखडोच तो दाखयतलो आपूण व्हेरीफायड करून दवरलेलो हो तेजो एड्रेस धरा म्हणून जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी जेणी कोणी घरांत दवरला तो सगळ्या इन्क्वायरीक अटकतलो. बालरथ येवजण चालूच दवरतले मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्पश्ट केलें. तशेंच हेर विशयांचेर म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतले. आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना आमी नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो ओके. नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर
आम्ही वर्किंग करता ज्योची हे जाली म्हणजे व्हॅलिडिटी सोंपली बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय. आम्ही जो मेंटेनन्साक पैसे दिता पळय न्ही रे त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तेजी फिटनेस आहा पळय न्ही ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा. तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचें न्ही. त्या ती म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना. बालरथ स्कीम चालूच उरतली. ओके आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले. उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले. पयलीं तांकां 3,75,000 दिता आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या. जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्ही ते दिना. आमी सरळ सरळ तेंचे अकाउंट ओपन करा तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला. आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. जर ड्रायव्हर आनी हो जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची आमची न्हू. ओके आनी तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंच्या पयशे घालपाक जाय. तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना. तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. आयचे कॅबिनेट डिसिजन रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द 11 रिटायर्ड हेडमास्टर ग्रुप बी कॅटेगरी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ताका आमी 11 म्हयन्याक परत एकदां नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर पर्यंत एक्सटेन्शन दिला कारण आमच्याकडे हेडमास्टर्स शॉर्टेज आसा म्हणून. सध्या तरी 11 जाणांक दिला डायरेक्टली नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर सोंपासर. कोविड-19ची कलेक्टराची काही बिल्स उरली ताका एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल दिल्लें आसा. प्रपोजल ऑफ द सर्विसीस डॉक्टर संतोष नायक ही इज अ सर्जन एक्स इंडिया सर्जन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमी ताका म्हणजे 2 वर्सां खातीर दिला कारण थंयसर आमचे सर्जन पोस्ट अजून भरपा खातीर कोण एकदां 2दा एडवर्टायज जालो एकदां कोण येवंक ना म्हणून ताकाच परत एकदां दवरला. एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें ताका एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ द कॅटल फीड प्लांट फ्रॉम द कॉपरेटिव्ह टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट. कॅटल फीड प्लांट सध्या बंद पडिल्लो ताजी लँड आमी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटरनरी डिपार्टमेंटा खातीर डायरेक्ट दिल्ली आसा. स्वयंपूर्ण गोंयची भाशणां दिवपी मुख्यमंत्री दर एका धंद्यात गोंया भायले लोकूच चड दिसतात म्हणून एका वटेन उलोवन दाखयता आनी दुसरे वटेन गोंयकार फार्मासीवाल्यांच्या पोटार पांय दवरून गोंयांत हाडिल्ले वेलनेस फॉर एवर फार्मासीचे 14 कोटींचे बील मंत्रिमंडळ बसकेंत क्लियर करता. ह्या प्रकारा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक नेमकें कितें सिद्ध करपाचें आसा काय हेंच कळना. पळयात पुराय बातमी. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. या बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बैठकीत जाल्ल्या निर्णयांची म्हायती दिली. हातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो तो म्हळ्यार वेलनेस फॉर एवर ह्या फार्मसी कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक एक्स फॅक्टो तत्वाचेर दिल्ली मान्यताय. अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांतले धंदे भायल्यांच्या हातांत वतात ही खूब गंभीर बाब म्हूण स्वता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधान केल्लें. हें विधान करून 24 वरांय पुराय जाल्ली ना आनी दुसरे वाटेन सरकार वेलनेसा सारकेल्या कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक मान्यताय दिता आनी ती बीन एक्स फॅक्टो. प्रायमरी मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता डे बाय डे प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला. हांव कोण आनी कितें यूज करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा ते धंद्यानी विचारप हे हो इनिशिएटीव्ह फुडें घेवपाक आपल्याक ताका स्पीड आहा ताका फुडें कोणी काडपाक आमी काडपाक. एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें ताका एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल दिल्लें आसा. वेलनेस कंपनीचे गोंयांतले एकूण कारभाराचेर कितलेशेच फावट गंभीर आरोप जाला. तांणी आतां GMCत धरून गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी आपल्यो शाखा उगडल्यात. हे असले बीग प्लेयरांक लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या म्हूण गोंयच्या फार्मासिस्टांचो सदचो बोवाळ. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कामाच्या सुवातेर मरण आयिल्ल्या कामगारांक वन टायम सेटलमेंट म्हणून 50,000 रुपया दितले अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. ते भायर कामगारां खातीर आशिल्ल्यो आनी काळ भायऱ्यो जाल्ल्यो 3 येवजण्यो काडून तांचे जाग्यार नवीन येवजण लागू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री बाबूशाचें म्हणणें. It is more of the schemes basically. We just went through the schemes of the labor welfare and because we had formed the subcommittee. Because subcommittee basically came up with I think out of the 10 schemes whatever we had, 3 schemes are basically defunct because we will not be using those schemes. So they have come up with some fresh new schemes which is basically more approachable and more beneficial towards the labor and enhancement also of the amount. Plus we are going to they have
suggested that I think it is been implemented. That as far as any labor who is working, if there is that occurs when he is working, he will get 50,000 rupees as a one-time compensation. मुख्य सचिवांच्या जमीन रूपांतरण प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची खोलायेन चौकशी करची. हे प्रकरण चौकशे खातीर सीबीआय कडेन दिवचे, नाजाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या. गोंयान कायदो आनी वेवस्था म्हणटा ती दिश्टी पडना. गोंयान चलयो आनी बायलोय सुरक्षीत नात. हाचे कडेन सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचे काँग्रेसीचे म्हणणे. ही जी इल्लीगल लँड कन्वर्जन जे जाला ताजेर चौकशी जावपाक जाय एट द हायेस्ट लेवल, आणि हे गोंयच्या जनते मुखार हे येवपाक जाय, हे भायर सरपाक जाय. हो या बीजेपी सरकाराचो स्कॅम. आता ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आमी फॉलोअप केल्या, त्याच्या वचून कांयच हालचाल जावना. सो आज आमी गोंय राज्याचे जे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जे आसा तांचे कडेन आमी आज कंप्लेन ऑफिशियल रजिस्टर केल्या, ज्याची कॉपी गोयचे होम मिनिस्टर, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हाका आमी ही कंप्लेन आमची आज आमी थंय दाखल केल्या. आणि ती कंप्लेन इज वॉट इट इज अगेन्स्ट फ्रॉड, चीटिंग, criminal breach of trust, misuse, abuse of official position and corrupt practices by the Chief Secretary of Goa, Puneet Goyal, by the TCP Minister Vishwajit Rane, आणि जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा राजेश नाईक, हांचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी डिमांड केल्ली आसा. कित्याक गोंय राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व आसा, जेन्ना टीसीपी मंत्री जो आज कॅबिनेटा भितर नंबर 2 पोझिशनाचेर आसा, जेन्ना असले हाय प्रोफाईल लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा असले इल्लीगल लँड कन्वर्जन स्कॅमान, तेन्ना ही केस गोंय राज्याचे पुलीस हातून कांयच करपाक शकना. दिस विल बी ऑल मॅन्युपुलेटेड. सो वी हॅव टुडे फायल्ड अवर कंप्लेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस की ही केस जी आसा ती सीबीआय कडे दिवची. समज जर तर ते ऍक्शन घेना जाल्यार वी हॅव टोल्ड हिम that don't force us to approach the court of the law. गोंय ही एका तेंपार देवभूंय आशिल्ली. पोर्तुगेजांच्या आक्रमणा उपरांत तांणी गोंयकारांची वळख बदलली. मुक्ती उपरांत लेगीत कोणेच आपली पोरणी अस्मिताय म्हळ्यार धर्म परतून स्थापन करपाचो यत्न केलो ना. ते खातीर आतां आमी एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म परतून हाडपाची गरज आसा अशें मत सुभाष वेलिंगकार हांणी उक्तायलें. तपोभुमी हांगा जाल्ल्या गोध्वज स्थापन कार्यावळीत ते उलयताले. गोव्याच्या नांवांतच गोवंशाची महती आसा अशें म्हजें म्हणणें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवापुरी, गोपकपट्टम, गोमांचल, गोमंतक ह्या नांवांनी ह्या प्रदेशाक वळखलो वता अनादी काला पासून. पोर्तुगीजांचें आक्रमण जालें आनी पोर्तुगीजां कडल्यान हिंदू धर्म आनी हिंदू संस्कृतीचें उच्छादन सुरू जालें, निखंदन सुरू जालें. फ्रांसीस झेवियरच्या कृपेन गोवा इन्क्विजिशन हे गोव्यान जे अत्यंत क्रूर न्यायालय अशें जाका म्हटलें वता, जगांतले क्रूर, ते हांगा 250 वर्सां म्हणजे सादो काळ न्हय, तब्बल 250 वर्सां ह्या इन्क्विजिशनान आमकां आमच्या पुर्वजांक नुसते भरडले, यमयातना दिल्यो. तातूंत दिल्ल्यो यातनाचें वर्णन जर आयकत जाल्यार सैतान आनी राक्षस सुद्धा अशा प्रकारचें केन्ना वर्तन करचे ना. अशें वर्तन ह्या सगळ्या पाद्रींनी इन्क्विजिशनच्या आमच्या पुर्वजांक दिलें, हिंदू पुर्वजांक दिलें. 500 वर्सांक पोर्तुगीजांनी गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचो प्रयत्न केलो, पहचान बदलने का प्रयास किया. पूर्णपणे बदलली आमची ती. आम्ही घरा धरून हाडा, पण भयंकर भय आमच्या मनान जो इन्क्विजिशनान निर्माण केल्लो तो केवळ ख्रिश्चन बांधवांच्या मनान आसा अशें ना, हिंदू बांधवांच्या सुद्धा मनान अजून तो भय जो आसा, ती दहशत जी आसा ती आसा. पोर्तुगीजांनी केलें कितें? आयडेंटिटी बदलली आमची गोंयची. म्हणजे गोमातेन समृद्ध आशिल्लो प्रदेश जो आसा,
ज्या प्रदेशाची ओळख गोमाते वयल्यान जाताली त्या प्रदेशाची पहचान पूर्णपणे बदलली. मोसमी पावस सोंपलो असो समज जाल्लो आसतनाच बुधवारच्यान परतीच्या पावसाचो सावार सुरू जाला. पावसाक लागून दिवचलच्या कांय वाठारांत पिकपाच्या वाटेर आशिल्लीं शेतां धोक्यांत आयल्यात. देखून शेतकारां मदीं हुस्को पातळ्ळा. दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेर पावसाचो परिणाम जालो. बुधवारा सांजे गडगड मारून पावसाक सुरुवात जाली. रातीक उसरा मेरेन पावस पडलो. बिरेस्तारा सकाळी पावस पडले उपरांत रिपरिप सुरूच आशिल्ली. पावसाक लागून पुराय जनजीण विस्कळीत जाल्या. दिवचलच्या मई आनी हेर कांय वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ले भातपीक आडवे जावपाचे वाटेर आसा. देखून शेतकारांचो हुस्को वाडला. पावसान परत धुमशणां घातली जाल्यार शेतां मातये बरवण जातली अशी भिरांत शेतकारां मदीं पातळ्ळ्या. म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आहा मोठ्या प्रमाणात गोंय राज्यात पावस पडटा आणि या पावसाचो परिणाम आमच्या जी भात शेती आहा हेचेर मोठ्या प्रमाणात जावपाची शक्यता आहा. जी पयलीच ह्या वर्सा खूप पावस पडल्या कारणान शेती ही फाटी उरलेली आणि थोडी शेती जी वयर भरड शेती आसली ही बऱ्या प्रमाणात पिकाक येयल्ली आसली. पण हो मोठो पावस पडल्या कारणान शेती सगळी आडवी जाल्ली आसा आणि जर असोच मोठो पावस पडत रावलो जाल्यार ह्या वर्साचो जो शेती वेवसाय हा तो पूर्ण धोक्यान येवपाची शक्यता आसा. आणि आता 2-3 टप्प्यांनी ह्या वर्सा शेतीची लागवड जाल्ली. जी सुरवातीक जेंच्यांनी तरवो घातलेलो ते आता पिकोवन आता पूर्ण जाल्ले आसा, कापणेचे प्रतीक्षेन आसा. मागीर दुसरे फेसीक लोकांनी लायिल्ले पळय ते बी इतली लुकसाणी सुद्दां जावन ह्या वेळार पावस जास्ती पडोन सुद्दां शेती आता एकदम बरी आहा. पण हो जर पावस असो कंटिन्यू उरलो जाल्यार शेताची मोठ्या प्रमाणात लुकसाणी जावपाची शक्यता आहा. मजगती बुधवारा पडिल्ल्या पावसा लागून दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेर परिणाम जालो. धंद्याचे वेळारच नेटाचो पावस पडिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर आकांत आयलो. सामान बंद करून दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर आयली. पावसा लागून सांजेच्या वेळार ग्राहकां कडल्यान बाजाराक सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. हवामान खात्यान सांगलें की पावस गेलो म्हणून, तरी आसतना हो पावस पडलो. नेमको आमच्या बाजारा दिसाक पावस पडटा. तितून आमचे विक्रेत्यांचे सगळ्यांचे हाल जातात. बाजारात लोकूय येयना आनी तितून आमचे फाल्यां जे कितें दुकानदार कोणाक दिवपाचें कितें आसता तें उरता आनी तितून ह्या पावसाक लागून लोक बाजारात येयना. आज सांजचो पावस पडलो. सांजचो पावस पडला इतलो की लोक येयल्ल्या कामाक सुद्दां ते घरा गेले. बाजारात लोक ना गिरायक ना आनी प्रत्येकाचो माल उरलो. तितून निसर्गाचें हें आहा तें आमचें कशें कितें तें कळना. आमच्या बुधवारा दिसाक पावस पडटा बाजारात स्पेशली म्हणजे आठवडी बाजारातच पावस पडटा आणि त्या पावसाक लागून आमचे विक्रेत्यांचे हाल जाता. लोकूय कमी जाता आणि आमचा बिझनेस ठप्प जाता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.